काकांनी कावासाची स्प्लेंडर घेतलेली हा पळयात तुम्ही कावा अविनायच एरॉक्स बाहेर काढल्या आणि पविक टोपी घालून पार्सल घेतला तू किती करून सोदता बायचे रेला बाय चेस माय ब्रो हाय गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गाईज आयज आमी वयता मातशी देवळात पाया पडपाक आणि मागीर आमी म्हाका खंय वतलो रे मागीर पळोवया. सो गाईज हे पळय आमी आतां बडगिनी आसा आणि तुम्ही पळोवपाक शकता आयज कितली गर्दी आसा ती पाया पडपाक येयल्या. आणि थोड्या दिसांनी श्रावण लागतलो मागीर आनीक गर्दी आसतली आणि 5-6 दीस आहा श्रावण लागपाक. सो गायज हे पळय आमी आतां गाड्यार येयल्या कितें तरी खावपाक. कितें घेताय रे? अवीक लागल्या भूक खंय आयज म्हाका भूक लागोंक ना आयज अवीक लागल्या तातून आमी पळय गाड्यार येयल्या बटाट वडे बी खावपाक. हे पळय सामोसा विथ चटणी आमची येल्लेली आसा आणि अवीन आपणाक घेतल्या डब्बू मिरची. पळय गाईज आतां हांव खाता डब्बू मिरची पाव. हांगासर नवो स्टॉल ओपन जाला न्हू त्या खातीर. वयस लॅम्बो भवानी चलयत आहे मगो तूं तेका आहा मगो तेजे अंजर पंजर सारखे आहा मगो वच मगो तो काकांनी कावासाची स्प्लेंडर घेतलेली आहा पळयात तुम्ही कावासाकी स्प्लेंडर हाडलेली आहा काकान. हा गावची ना डायरेक्ट शेतान वदाक डायरेक्ट शेतान घाल नाल्यार दोकलो मोडून घाल. कितें जालें? दुखद घटना घडली. तेरे को आता है रे चलाने के लिए तो फिर चला मरे पागल जैसी. हाँ आज तू आता खो वयतले काश्मीर रायडाक का लेह लदाख वयताय? तू लेह लदाख वयताय गो? हा खो वयताय खंय? अवे बापाची गाडी येयली बापाची गाडी येयली. काय कामाचे ना मग तू व्हडले तू रायडर म्हणटा मग आपण किती चलयताय तर तू चलली पाय चल वाज आता गाडी धुवून दी म्हाका. झक मार ना तू गेले त्याला लायत बरें आहे मग तू त्याला लायत गेलोय तू कितें दाखोवंक सोदता पळयतले तेजे पडले रे कॅडबरी घेऊन भोंवता बॉल्सा. बरें आहे मग तू जेली हाडल्या म्हणटाले मग दाखय जेली खाल्ल्यो दाखय काबार फाटसून उडयल्या खाण. सो गाईज हांवें पवीक टोपी घालून पार्सल घेतला ते खूप दिसांनी येयल्ले आसा तर कितें आसतले उगडा ना भेलपुरी गजब बेइज्जती है. अगो हे कितें पडलो अजान आसा शॅम्पू खंय गो हांगा दाखय मगो थंय वयर कोणाक दाखयता बापाय आसा शॅम्पू लॉरियल मागीर हे जावन आसा हेअर सिरम लॉरियलाचे मातशे केस स्मूथ जावपाक. थँक्यू. आनी येते कितें हो जावन आसा लॉरियलाचो कंडिशनर
खजूर 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 किसके लिए अच्छा होता है? योजन असा काजल काबार जाल्ले लिपस्टिक आणि ही दोन पण फ्री गावल्या ठीक आहे कितें इनविजिबल सनस्क्रीन बऱ्या 50 FPS हय नाव खातोय पहिले काबार खजूर काय ना खाली झाल्या हय बॉक्स का काय बॉक्सांग जा काढतात के गाडी इतली लवळ्या खबर हा हे पळयात पहिला गैरापासून जाल्लोला बंद आसली न्हू ती बंद केन्ना न्हू येदी व्हडल्यो गाडी बंद दवरूंक जायना केन्ना म्हाज्या खातीर ही व्हडली गाडी हा म्हाका लोकांचें खबर ना कित्याक घाम कश्ट करून जोडलेली गाडी सदींच आपणाक व्हडली आसता. सो गायज आमी आयज न्यूजार पळयला की अळमी येयल्या म्हणून ती कोण आमकां बी रूच येयली अळमी खावपाची म्हणून आयज आमी वयता बिचोले त्या वाटेन अळमी पळोवपाक. आमकां अळमी गावतली काय ना ती अवीकूच खबर आहा. अळमी गावतली काय ना अळमी गावान जाल्यार आमी रानान वयतली कळ्ळें न्हू तुमकां. सो गायज आतां आमी वयता बिचोले आनी अवीन आयज एरॉक्स भायर काडल्या ही मातशी धुल्या बिल्या चकचकीत केल्या तुमी पळोवपाक शकता हांगासर. आनी मेन थींग म्हटल्यार कितें जाणा आतां पावस पडत जाल्यार अवीक ही गाडी परत धुवची पडटली. पावसाक लागून अवीन ही गाडी भायर काडूंक नासलेली. आतां म्हाका अवीन विचारलेलें की पावस पडटलो काय ना पडात पावस जाल्यार म्हाका धुवची पडटली खंय. हांवें म्हटलें म्हाका काय खबर ना पावस पडात काय ना हांव कशें सांगूं शकता. हांगासर वत तर आसा कितें म्हणटात सारकें न्हू. हे पळय हांगासर वत काय आनी दमटूय काय म्हणून काय सांगू शकना. तरी पण पावस येयना जाल्यार पुरो पावस येत जाल्यार गाडी म्हाका धुवची पडटली अभी म्हाका सांगला. म्हाजे कडेन धुवपाक पाशे आसना. आतां पळया चड करून अभी पावस पडटा कसो दिसात न्हू अभी म्हणटलो रिटर्न घरा या म्हणून. कित्याक सांग आमी आतां अर्द्याक पावलेली तेन्ना अभीन टर्न मारलेलो ही गाडी दवरपाक आनी दुसरी गाडी हाडपाक. आतां इतले पयशे येयले आतां कशें म्हणून आमी रिटर्न वयतली. हेका मातशी तकली कमी आहा सारकें न्हू. पयलींच ती काडूंक जाय आसली गाडी. म्हाका दिसता आतां मातसो दमट मारता आनी पावसूय येतलो कसो दिसता सांगूं शकना. आतां पळयात पावस येतलो काय ना आनी गाडी म्हाका धुवची पडटली काय ना तें तुमी पळयत रावात. सो गायज पळय आमी आतां साखळे पावली आनी हांगासर अळमी ना आमचे जाले मळे बरें चिंतलें अळमी व्हरोन चॅक करतले म्हणून. आतां कितें करया ही हरशी प्रायम लोकेशन अळम्यांचो. हांगा न्हू फूल वाटेक घेवन बसता कांयच कोणूच ना. हा कितें जालें आमी गेल्लेली हे हाडपाक मशरूम जालें कितें अळमी आमकां अळमी गावली आमकां ना. आतां टॅर्रसा वयल्यान थंय जंगलान पळयता दिसता जाल्यार थंय कितें ते बापायन ना लायला येता थंय बापायन लायला कितें ती अनिशा मी लायलो तो जल्म जाले तेव्हा मी ऊस लायलोय. आसता थंय खबर आहा तुका अशें हेज्या पोनाक आम्या पोनाक शुवर तू हय चायनीज ओ चायनीज मशरूम किधर मिलेगा रे फातिमा को पता है फातिमा को फातिमा मशरूम किधर मिलेगा रे. तुम्ही पाहू शकता अनंताचो भाऊ. तू कितें करूंक सोदता बायचेर येयला बायचेर येयला ते उदीक काडपाक येयला काय रस्ता काडूंक येयला उदक काय काडू शकता तू आमकां काय प्रॉब्लेम ना. जे बात कशी काढल्या म्हणून ते शे झाल्या रेडी. चल अर्धीत येयला काय कितें ना 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 फुल येयल्या हाय पहिले अर्धीत येयला हागे फुल येयल्या पय खंय खेळ कितें तरी या य अर्धीत येयल्या खेळ सारखे यो 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 पुरो यो अर्धी ना ना सारखे आहा ती यो. हा पळयात तुम्ही आता ए कोण तरी हांगा राहा मगो तोंड दाखय मगो आमचे बरें हा 3, 2, 1
26 वाव जादू मंतर देखो देखो कसला कलर चेंज झाला पाहिजे ग डेंजर वाला चड बरें दिसता पळोवपाक गणपत बना रहा है तू थोड़ा और डाले गिरेगा मत आपको सो गाईज खूप दिसांनी आमचो व्लॉग येयलो येस यू गायज आर रायट कित्याक सांग आमी न्हू मातशी बरी नासली न्हू हय आनी 4-5 दीस आमी व्लॉग घालूंक ना बट आमकां खूब खूब मॅसेजी येयल्यो तुमच्यो थँक्यू सो मच हांव तुमकां म्हणूंक सोदता खरंच मारता म्हाका उलयता आसतना कित्याक सांग थंडी भरल्या आनी पळय हेका जाल्यार सारकी शापूत भरल्या सारकी बट म्हाजे हेअरस्टायलूय मातशे केसूय वाडत आहा म्हाजे येस थँक्यू सो मच गायज तुमचो खूब मोग आनी खूब मॅसेजी येयल्ल्यो आसा की गेट वेल सून खंय आसात तुमी तुमचे ब्लॉग कित्याक ना एक्सेट्रा 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 थँक्यू 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 नको हय आनी हालीं मातशें हालीं कितें उलयता हालीं मातशें न्हू म्हाजो मुडूय बरो ना ड्यू टू सम रिजन चड एक्सपेक्टेशन दवरूंक जायना आयज काल कोणा कडल्यान चड काय म्हणूं शकना ओगी रावता ओके न्हू आनी येस RX जी म्हाजे कडेन 5 स्पीड आसा तेजें हांव रेस्टोरेशन प्रोसेस चालू करपाचो आसा पावस मातसो कमी जालो 10 दिसाचो गॅप पडलो जाल्यार हांव सोमती गाडी पेंटिंगेक दवरता तुमकां सगळो प्रोसेस दाखयता ओके सो तुमी पळयात कशें कितें पळय तें आनी मेन म्हणटा पळय तें आमी एक न्यू डिसिजन घेतलेलें आसा एवरी संडे ऑर एवरी सॅटर्डे दोना भितरलो एका दिसा आमी संक सुमार सांजची लायव्ह येतली कितें म्हणटा हय संक सुमार आम्ही तुमच्या एक तर संक एक तर रातचे 10 सुमार तुम्ही सांगा टायमिंग तुम्ही टायमिंग सांगा आमचे युकेचे गोयचे सगळे लोक मेळोन तुम्ही टायम डिसायड करा रातचे 10 काय सकाळची म्हणजे सांजची 6 ओके सो अकॉर्डिंग टू दॅट आमी लायव्ह वयतली आनी लायव्ह आमी तुमकां एवरी सॅटर्डे ऑर संडे दोना भितरलो एक दीस केन्ना तुमकां येयल्लेले जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट घाला न्हू हय आनी हालीं न्हू मातसो युट्यूबाचेर ग्लीच चल्लेलो आसा व्हडले व्हडले कंटेंट क्रिएटर्स आसा खबर आसा तेंचे चॅनलाचे व्हिडियोज न्हू रेकमेंड जायना फुडल्या मनशाक न्हू नोटिफिकेशन पावना म्हणून चॅनलाचे व्हिडियोंचेर व्ह्यूज वचना ओके सो हो ग्लीच आसा खबर आसा थोडे दीस असोच चलपाचो आसा सो कितें करया कांय करूं शकना न्हू यूट्यूब बाबा की जय आनी येस व्हेरी सून आमी भायर सरपाची आहा रायड मारपाक फुडले फुडें पळोवया मागीर आनी तर तुमी चॅनलाचेर नेवे आसा जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टिल टाटा गुड नायट बाय बाय लायव्ह वयतलो हांव केन्ना ते तुम्ही सांगा टायमिंग सांगा कॉमेंट करून सांगा